सगळी आम्ही हातांचे उबारूया. ओडथाळ्यान सुम्याची स्तुती होगलाप ह्या वेळा करत असताना सुम्याचो मोग, सुम्याची कृपा, सुम्याची दया, सुम्याची काकुळट हांगासर वाळून येवचो अनुभव आमी करया. कित्याक एकामेका खातीर सांगता आमी मागता. सगळी ओडथाळ्यान अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, जय जय तुका सुमयान जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी सगळी आमच्या सगळ्या आमच्या बोळात सगळ्या आमच्या मनात स्तुती होगलाप करया. हालेलुया 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 जीसस हालेलुया 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 दोळे आमचे दांपिया, हात आमच्या काळजाचेर दवरया. एकच सवाल आमकां आमी सारया बाबा भयणी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या सनर्थ्यांनी मरणा नंतर जर सर्ग म्हजें घर न्हय जाल्यार आनी खंय. Because of my thoughts, because of my words, because of my deeds, if heaven is not my home after my death, where will I be? खंय पावतलो? म्हज्या उतरांचेर नियाळ हाडया, म्हज्या करण्यांचो उगडास हाडया, म्हज्या चिंतपा विशांत एक घडी भर नदर घालया. देव भरपूर रितीन आमचो मोग करता, आमचो पोस करता, आमकां सांबाळता, राखता. एकच सांगता, बावार्थान पातये. हांव तुजे खातीर आसा, हांव तुजे खातीर मेल्लो मनीस, हांव तुजे खातीर म्हाका कुर्सायिल्लो मनीस, हांव आसा तुजे खातीर. आनी हांव आशेता हर एकल्यान सर्गी आंज कोरां सांगता स्तुती होगलाप करची, त्रयेक देवाक मान पाठोवचो. जें कितें हांगासर घडूंक आसा, जे नियाळ आमी आयकूंक आसा, आराधन वांटेली जावंक आसा, सगळीं जेजूच्या हातीन भेटून दिवया. त्याच वेळार आमची फुडाराची योजना, कुटुंबाचे समस्ये ना, समाधान ना, बोगसाने, विराराई, बेसराई, पिडा, सगळे दोशी अडखळ्यो अडचण्यो देवाक समर्पया. आणि आमकां आमी देवाक भेटवून सांगता म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वडा ताळ्यान Hallelujah. 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 कशी आहात? बरी आहात न्हू? थोडो वेळ नियाळ, तितलो वेळ म्हाका सोसून वरीचे तुमी. जायत गी? येस. तुमी वाटेर येत आसतना दामार रोडार आयिल्ल्या, दामाराच्या सायडीक जल्ली पथर आसात वय मू? जल्ली पथर तुमी कितें म्हणटात? जल्लीत म्हणटात न्हू? होय. आनी कोण कडी म्हणटात, खंय हांगा जल्ली म्हणटात गी? येस, जल्ली फातर. आनी ट्रायकर आसात जल्ली फातर वय मू? मागीर हात सगळा कर दुखोवंक हात, मागीर ओळोवंक हात. येस. आतां जल्ली फातर ट्रॅकर आसात वय मू? त्या जल्ली फातरा वयर चलतना इल्लें कस जाता, इंटरलॉकार चल्ले भशेन जायना, मार्गार चल्ल्या भशेन जायना ठार रोडाच्या, पूण इल्ले पांय दुखतात वय मू? वयर सकयल आसता.
पूण जाल्यारय आमकां चलोवंक जाता त्या जल्ली फातराच्या वाटेर. जाता की जायना? जाता की जायना? जाता. अशें म्हणटा आसतना चलतना एक धाकटुलो फातर तुमच्या वाणांच्या आयडियांत रिगलो जाल्यार, धाकटुलो फातर तुमच्या वाणांच्या आयडियांत रिगलो जाल्यार चलयत गी कस जाता की जायना? जाता की जायना? वय कस जातास. इतले फातर भायर आसल्यारय ताचें प्रॉब्लेम आमकां जायना. पूण धाकटुलो एक फातर जर आमच्या वानांच्या आयडियांत रिगलो आनी ताच्यो दोशी आमच्या जिवितांत आमकां चलोवंक कश्टाचें जावता आनी चॅलेंजींग जाता. येस ऑर नो? वय की न्हय? वय मो? संवसारांत जायते समस्या आसात. पॉलिटिकल जावंक पुरो, सोशल जावंक पुरो, फिरगजीन जावंक पुरो, वाड्यान जावंक पुरो, व्हडले व्हडले जल्ली फातर आसले भाशेन. पूण धाकट्या फातरा भाशेन कुटुंबांत एक समस्या आसा जाल्यार तो आमकां चड दोसता. दीस सारूंक कश्टांचें जाता. सारकें? वय की न्हय? जायत्यो राती रडोवन आमी न्हिदोंक वचचें पडटा. शेजारा समस्या आसात, चड फरक पडना. वाड्यान समस्या आसात, तितले चड फरक पडना. समाजान समस्या आसात, कांय वडना. पॉलिटिकल इश्यूज आसात, कोणी मनी पळयतात. पूण म्हज्या कुटुंबांत धाकटो असलो फातर आमकां दोसता जाल्यार तो आमकां काळजाक दुखय जैस ना जाल्यार आमी कुटुंबांत सारक्या भाशेन ना म्हूण जाता. समजलें म्हूण चिंता. वय की न्हय? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक घडी तशें आसा भावा आनी भयणी. एक जोडें आसलें, लगभग 11 वर्सां मागण्यांत नोवेनाक थंय हांगा वचून ह्या जोड्याक भुरगें जाय म्हणून आशेवन मागून हेरांच्या बेसावांनी आनी हरी एक पटी मागचें इतले कस आनी सोंसल्यात. सगळ्यांनी सारचें भुरगें केदळा, गुड न्यूज केदळा हें सगळें सांगून जाल्या उपरांत, इतलें दुखल्या उपरांत 11 वर्सां उपरांत ह्या जोड्याक एका भुरग्याचें देणें फावो जाता. हांगासर आसल्या जोड्यांक तुमकां कळीत आसा जायत्या वर्सां उपरांत तुमकां भुरग्यांचें देणें फावो जाल्लें जाल्यार ह्या कोणाक भुरग्यांचें देणें फावो जावना तांकां कळीत आसा हाचें दूख कितलें तें. आनी भुरग्याचें देणें फावो जाल्या उपरांत भुरग्याक बऱ्या भशेन पोसतात, बरो मोग दिवन ताका पोसतात, कोंडाट्यान वाडयतात. आनी एक दीस 2 वर्सां उपरांत भुरगो 2 वर्सांचो जाला, तो चेडको म्हणटात न्हू तुमी? हय, चेडको 2 वर्सांचो जाला आनी बापूय हरशें सदांचे भाशेनच आमसोरान ऑफिसाक वचूंक तयाराय करनंत आसा. आनी सगळें तयार जालें, शूज घालतना हॉलांत थंयसर पळयता टेबला वयर एक वखदाची बॉटल आसली, ताचें दामणें ओपन आसलें, उक्तें आसलें. आनी अशें म्हणटाना आमगेर हेंच घडटा तुमच्या घरांनी. व्हडल्यान बोमारचे हॉलांत आवन बायल भितर आसता, कामार आसता, रांदून आसता, वस्तू रुंबळ नासता. तो म्हणटा आळे बटलेचे दांगणे ओपन आसा, दांपते म्हणून. आनी चिंता बायलेन तें आयकलें म्हणून. पूण बायल भितर तिच्याच कामार आसली, हो आमसोरार गेलो, ऑफिसाक गेलो. आनी हांगासर भुरगे हो भुरगो खेळून आसलो, टेबलाचेर येता, टेबलान ती खेळटा, बोटलो सोबी दिसता. तशें बायलें कावारी बरें आसा, रंगाळ आसा, ब्युटिफूल डिजायन देखून बोटलो हातींक घेता, इल्लें टेस्ट करता, बरें आसा टेस्ट करूंक, सगळी बोटलो पियेता. थोड्याच वेळान भुरगो मरता. कित्याक म्हणल्यार हाय डोजाचें वखद थंयसर, वडांचें वखद थंयसर आसलें, भुरग्यांचें न्ही, तें इल्लें पियोंक. वो 18th पियेल्लेंच तें विकाळ जाता, मारेकार जाता आनी भुरगो मरता. दूख समजून घेया. 11 वर्सां उपरांत त्या जोड्याक भुरगें जावचें आनी ह्या भुरग्याचें देणें देवान फावो केल्लें. थंय हांगा सक्कड कडेन वचून थँक्यू म्हणलें आसा, सेलेब्रेशन केल्लें आसा, बर्थडे सेलेब्रेट केल्लो आसा, सगळें आसा. आनी आतां आवयची परिस्थिती पळया. आवय चिंता, आतां घोव म्हाका कितें करीत. ताणें दांप म्हणलें, म्हाका सारकें आयकोना जावंक पुरो आनी हांवें दांपूंक ना. आनी आसल्या एका चेरक्याक आमी आतां होगडायलां. एका वाटेन भुरगो मेला, मोगाचो पूत ना, आनी एका वाटेन घोव म्हाका कितें म्हणटा म्हणून तें टेन्शन.
आस्पत्रेक थंय येलें डेथ बेडार थंयसर चेरक्याक न्हीद येयलां आनी हांगासर घोव हॉस्पिटलाक येता. घोव हॉस्पिटलाक येताना एकूच टेन्शन, कितें म्हणटा गाय म्हजो घोव. भुरग्याचें मेल्ल्याचें टेन्शन गी, ह्या घोव कितें म्हणटा गाय. आनी देदेस्पोर जाल्लो बापय थंयसर हॉस्पिटलाक येता. थंयसर पळयता आपल्या भुरग्याक न्हीद येयलां, निर्जीव कूड आसा. कितें करतलो चिंता. बायल घोवाच्या तोंडाकच पळयता. अशें म्हणटा आसतना बापय ह्या घोव चारच शब्द सांगता, आय लव यू डार्लिंग म्हणटा. आय लव यू डार्लिंग. घोव मतींतच चिंता, 2 सेकंड सडीत हांवें घेतिल्लीं जाल्यार टेबलान म्हाका दिसलें तें दामणें. जर हांवें 2 मिनटां या 2 सेकंड या 10 सेकंड घेवन दांपल्लें जाल्यार आज हांवें बायलेक कितें म्हणटा जबाबदारी घालन या ब्लेम करन कितें मेळटा आतां. तितलेंच कित्याक एक आवय जावन जशें बापय जावन हांवें भुरग्याक हांवें सोगडायलां, तशेंच म्हज्याकी चड मोग केल्ली ती आवय जावन आसा. 9 म्हयने ववयलां आनी ताका जल्म दिल्ल्या तसली आवय ती जावन आसा. तिनूय आपल्या भुरग्याक होगडायलां आज. देखून हांवें तिका तुवें केल्लें म्हूण सांगून कांय जावंक ना. देखून हो चिंता करना. ह्या म्हज्या बायलेक जाय ह्या वेळार भुरगो सरयल्ल्या वेळार एक बोळ दिवचें तसलो घोव, एक मोग दाखोवचें तसलो घोव, एक समजून दिवचें तसलो घोव. न्हय रागान जोर करचो, न्हय हांकारान सांगचो की तुवें हें केलां म्हणून. नॉट टू ब्लेम. आनी अशें म्हणटना रिएक्टीव आसलो कितें जाता, प्रोएक्टीव जाता. सन्निवेश पाड करणं निसांतन करच्या बदला कुटाम सन्निवेश बांधून हाडचे तसलो जाता. भावा आनी भयणी, एक घडीभर तुमचेंच जिवीत चिंता, एक घडीभर चिंता. असल्या धाकट्या सन्निवेशा वरवीं आज कितल्यो राती तुमी ना समाधानान होगडायल्यात. कितलीं जाणां आज कितल्या म्हयन्यांत उलयनासतना रावल्यात धाकटुल्या कारणां पासून. असले धाकटे फातर आमकां चलोवंक कश्टांचे करन आसात. असलीं धाकटी सन्निवेशां आज आमकां मनशांक होगडावचें तशें करन आसात. हें गरजेचें भावा आनी भयणी नियाळ करचें. समजलें म्हूण चिंता वयमू. ल्हान संगती घरांनी, ल्हान संगती व्हडल्यो न्हय, संवसाराच्यो खबरो न्हय, खंय कितें घडटा तें न्हय. म्हज्या घरा आज एकलो भाव म्हजो बेजारायेन न्हिदून आसा जाल्यार आज म्हजी बायल म्हजे वरवीं, हांवें पियोवचे वरवीं, हांवें मारचे वरवीं, हांवें नाका जाल्ल्यो बुदी आसले वरवीं जर म्हजी बायल रडोवन सदां न्हिदता आनी तें म्हाका बघना, म्हाका दिसना, तो ल्हानसो फातर रास काडूंक जाय आमी. ह्या करिश्मान ह्या रितीरेक येवन जर हें बरें करूंक जाता जाल्यार म्हजें भुरगें चिंता म्हाका घरा कोणी समजोवची नात, सगळीं म्हाका जरूत करची आसची. तो ल्हानसो फातर आज आमी काडूंक जाय आमच्या पांयांत हांव सारकें कुटाम चलाची जाल्यार. तितलेंच कित्या परगांवांत जायतीं जाणां तुमची बायर काम करनासा जावंक पुरो, मम्मी डॅडी काम करनासा जावंक पुरो, तांची कॉल येता आसतना तुमी कशें उलयतात. एक कितेंगी सूख केल्ली भुरग्यांनी, एक कितेंगी सूख केल्ली फोन येता आसतना रागानंत उलोवचें. थंय एक सुरी आसात, ती एक सुरी काम करनासात. मोगान कशें हांवें पुता, कशें हांवें दुवे, कशें चलता काम म्हणून फाटलें सगळें विसरून बरें केल्लें जाल्यार जातेंगी जायना. एक सगळो संबंद बरो जातो मू. कितल्या तेंपात हांव तेच तुमच्या भुरग्या कडेन रागान तुमी उलोवन आसात. देवान आमकां इतलें बरें जिवीत दिलां भावा आनी भयणी, संतोश पासारूंक. देखून सकाळीं हांवें आयकलें बाप आमचो मोग करता, दराळ मोग करता, राखून रावता आमकां, आमचे खातीर राखून रावता. त्या देखून दुसरो दाखलो दिता भावा भयणीनो. ते कितें म्हळ्यार वेळ पडली जाय. आनी एक दाखलो कितें म्हळ्यार एक गोव आनी बायल. ह्या गोवाक कार म्हळ्यार मस्त मोगाची. सदां न्हीत कार पॉलिश करता, कार धुता, सकाळीं उठले तक्षणा हें सगळें करून मागीर ब्रेकफास्ट करता. आनी अशें आसतना सदां न्हीत हें करचें पळोवन बायल चिंता हो काराचो म्हज्यानी चड मोग करनासा. पूण काराचो इतलो मोग केल्लें पळयल्ली बायल एक दीस चिंता हांवें एक दीस तें कार व्हरी जाय म्हणून. आनी त्या दिसा
टू व्हीलर काणगून गो गेल्ले ते दळा लो वचून सावी काडटा मार्केटीक व्हरया म्हणून लक्षिल्ले असल्या मार्केटीक हेचे खातीर काराची सावी काण घेता कार स्टार्ट करता आनी व्हरता आसतना एक संतोष गोवाचें कार व्हरूंक मेळ्ळें दुसऱ्यान कांय जालें जाल्यार इतलो मोग करता ह्या काराचो म्हज्यानी चड मोग करता हो म्हजो घोव ह्या काराचो जर कितेंय जालें जाल्यार आनी अशें चिंता आसतना ट्राफीक सिग्नल पडलें तूं गोत्तून ढाम वचून मारता आनी एका काराक आतां चिंताप कितें काराचें मात्र न्ही घोव कितें करीत म्हाका आतां कितें करचें आतां डेंट पडल्यात स्क्रॅच पडल्यात घोव इतलो मोग करता अशें म्हणटा आसतना ट्राफीक पुलीस एकलो येता आनी तिका सांगता कितें जालें बाई अशें घडलें काराक डेंट पडल्यात म्हजो घोव आतां म्हाका दवरना जिवेशीन्स मारूंक हा कित्याक म्हळ्यार काराक स्क्रॅच पडल्यात देखून नो प्रॉब्लेम हांव हेल्प करता म्हणटा डॅशबोर्ड ओपन कर इन्शुरन्स पेपर म्हाका दाखय म्हणटा आनी ओपन करन डॅशबोर्डांत इन्शुरन्स पेपर सोदतना इन्शुरन्स पेपर नातल्लें ताच्या बदलाक एक पेपर आसलें आनी त्या पेपरार बरोवन गेल्लें इन केस ऑफ एक्सिडेंट रिमेंबर आय लव यू माय हनी नॉट द कार इन केस ऑफ एक्सिडेंट रिमेंबर माय हनी आय लव यू नॉट द कार येदोळ मसोर चिंतलें त्या स्त्रियेन घोव काराचो चड मोग करता म्हजो न्हय आतां ताका कळटा कार एक वस्त तें उपयोगाक आसची घोव म्हजो चड मोग करता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सडीत विवरण दिवंक टायम ना ह्या गणिता वरवीं तुमकां समजता म्हण चिंता वयगी आमी आज मोबायल चड यूज करता जाल्यार तसो मोग चड करता जाल्यार मोबायल केवल आपडल्या खातीर या कितेंय पडुल्ल्या खातीर आज भुरग्यांक मारलां गाय आमी आमच्या बायलेक आमी जोर करन नाका जाल्ले उलयल्या गाय गी केवल मोबायल आपडल्याक ह्या सकयल पडुल्ल्याक कार जावंक पुरो घरच्यो वस्तू जावंक पुरो आमी नाका जाल्ले उलयल्या गाय मोग कोण असो करता कोणाक यूज करता हें समजोवचें गरजेचें तिसऱ्यान हांव फास्ट सांगता नाल्यार न्हिदेर पडशात तुमी न्हिदेता गी ना मू आतां तिसऱ्यान हांव सदांच तरणाट्यांक सांगता दॅट वी मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड वी मस्ट बी वेलकम म्हणून म्हणजे आमकां आमच्या घरा कोणी सोसून व्हरूंक नजो आमच्या घरा कोणी सोसून व्हरूंक नजो बगार मोगान स्विकार करीचे एग्जाम्पल हांव दिता आमच्या घरा तरणाटो एकलो पूत आसा म्हण चिंतया भायरच आसता आनी आवय घरा आयले तक्षण ही मार कित्याक आयली आबा थंयत आसतो भायरूच आसतो त्या गुडांगडी आसतो थंयत भोंवन आसतो जेवणाक येवन घाली न्हिदोंक आयल्यार पुरो आसलें आनी एकलो पियोसो घोव आसा जाल्यार चिंतया हो कित्याक आयलो काय घरा इतले बेगीन सदां 9 वरां येवन आज कितें 6 वरां आयला अशें म्हणोंक जालां जाल्यार आमी ताका सोसून व्हरना साव कोण कारण जाता आमी चिंतूंक जाय बाबा आनी भयणी म्हाका म्हज्या घरा कोणीय सोसून व्हरूंक नजो म्हाका म्हज्या घरा राखून रावचे भायर गेल्लो पूत केदळा पाटी येता भायर गेल्लो घोव केदळा पाटी येता कामाक गेल्ली म्हजी बायल केदळा घरा येता खंयगी एम्प्टीनेस या एब्सन्स आमकां बोगाचे तो ना देखून कितें सुकुल्ले बरी बगता ते सुकुल्ले बरी बोगाचे ते दळा मात आमकां कळटा थंयसर मोग आसा म्हूण आतां हाचे संपूर्ण विवरण आतां दिता हांव बाबा आनी भयणी काल आमी ट्रेनार येता आसतना हांव मुंबय थावन येवन आसलो रितिऱ्यो जावन आनी म्हजे संगत म्युजिशियन म्युजीक मिनिस्ट्री करचो रॉनी आसलो आनी रॉनीक सांजे ट्रेनार बसले जाल्यार 6-6:30 वरार एक कॉल येता ताच्या पुताचे धाकटुलो पूत तो आनी तो म्हणटा डाडा तूं केदळा पाटी येताय हांव येता रे येता भले येता सकाळी येता म्हणटा तो ना केदळा सांग म्हाका तूं काल हाडटाय म्हाका तूं कितें हाडटाय म्हाका भुरग्याक ओ भायर गेल्ली बरी 8 दीस नातलो मुंबय आसलो कांय दुबय थावन आयिल्ले बरी डाडा तूं केदळा येताय म्हाका गाले हाडटाय तूं तर तिसरें सवाल डाडा हांवें भल्या हॉलिडे घाली जेगी मम्मी ताची बायल रोणीची बायल तेन्ना सांगता तो काय अमेरिका थावन येतात ना मुंबय थावन येता रजा घालूंक म्हणटा म्हाका एक 18 भोगलें बाबा आनी भयणी एक दाखलो पळया ह्या पुताक ह्या चरक्याक बापयन येवचें
कितलो व्हरतो संतोष पळया ताणें बापायन येचे कितले दीस जाले हांव मिस करता ताका आय एम मिसींग माय डॅड ही हॅज टू कम बॅक टू मी पाटी येचे ताणें म्हूण सुरसुरे बघून आसा राखून आसा ती डॅडीक आनी हांगासर उलयता आसतना हाका पुरासाण जाल्या त्या देखून कांय व्हडले फरक नासले बरी उलोवं नासलो हांवें ताका सांगलें तें व्हडले फरक ना येता रे हांव येता इस्कालाक वस्तू हांव येता कितलो ट्रेन पावता गोतू ना पूण तो राखून आसा म्हजो डॅडी म्हाका जाय तो ताणें बोगसें तें एबसेंस हांगा बापायक भोगतागी बोगाना समजलें गी तुमकां सकाळीं आयकल्लें इवन एकलो पयस आसा जाल्यार देव आमचो जेजू 9 शेळयांक सोडटा आनी एकल्या फाटल्यान येता देखून म्हणटा पेद्रू हांवें तुजोय मोग केला रे तुजे खातीर हांव कुर्सार मेला न्ही केवल हांचे खातीर तुवें नेगारलें जाल्यार तुजे खातीर हांव कुर्सार मेला तुज्या पातकां खातीर हांव कुर्सार मेला देखून हांव तुका कांटल ना आय एम देर फॉर द लास्ट अँड द लॉस्ट सगळ्यां खातीर मुखार आसा ती मात न्ही फाटल्यान आसली म्हाका जाय कोण येवना ती जाय कोण रिती रेखेता येवना ह्या संवसारांत आसा सगळ्यात म्हाका जाय ते ससनाक येचे त्या देखून बापय राखणूच आसता बाबा आनी भयणी बापय राखणूच आसता पूण म्हाका भोगतागी म्हजो बापय राखून आसा तें म्हाका भोगतागी हें गरजेचें दुसरो धाकटो म्हजो तो शेजारी आसा हांगा आसा लियो म्हूण आसा आमी बरे फ्रेंड्स आनी खंय हांगा येता हांव फादर जोसी रायन आनी सगळे अशें म्हणटा आसतना एक बापय जावन भुरग्यांचो मोग कितलो म्हळ्यार त्या भुरग्यां खातीर खंय येता मागोवंक त्या भुरग्यां खातीर एकच म्हजें तें सांग त्या भुरग्यां खातीर हांव येता हांगासर बापय भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर सदां नीत मागता सदां नीत वावुरता कश्ट काडटा असली कितलीं कुटुंबां आमच्या मदें आसात हांगासर जमलेल्या पैकी कितले बापय कितल्यो आवयो केवल भुरग्यां खातीर भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर हांव येता हें सगळें चिंतून बरें करनासा तर आमचो सर्गींचो बापय कितलो बरो ना वेचीक पुताची खबर तुमी आयकल्ली सकाळीं वैमू वेचीक पुताची समजता हांव फास्ट वचून सांगी वेळ चड ना म्हाका वरां कितलीं 2:35 आनी केवल 10 मिनटां आसात म्हाका देखून वेचीक पुताची ओपार तुमी आयकल्या गी बापय राखून आसता पूत खंय येता वतू नाय पूत आज सगळी बदी काणगूण खंय येता कशेंची येता सांगा गम्मत म्हळ्यार हांव गम्मत करता गम्मत कशें पयशे विबाट करता कशें पयशे हांव विबाट करता कशें फ्रेंड्स म्हूण आसा की पवित्र पुस्तकांत सांगा लज नाका कित्या पवित्र पुस्तक आसलें सांगू लज कित्या इश्ट सांगता म्हूण आसा की पवित्र पुस्तकांत ताळो गेला म्हजो सांगा मस्तेन जियेता हांव बी मस्ती हांव नॉटी ते न्ही पवित्र पुस्तक मस्तेन जियेता म्हणून खंय सांगिना कोणा आवडटू सांगा फ्रेंड्स कितलो इजी टर्म ना फ्रेंड्स म्हणना ही लिव्ड विथ फ्रेंड्स वेस्टेड मनी म्हूण आसा गे पवित्र पुस्तकांत मागीर खंय तावन तुमकां हें मेळ्ळें फ्रेंड्स आवडटू म्हणून सांगा कोण कल्वंता ओट्टू वय गी कल्वंता ओट्टू ताचे पयशे हें सांगू कितले कश्ट कित्या कल्वंता ओट्टू जियेता गी तो जियेता गी हांवें पयलीं हांगा सांगला होण्णावर आयिल्ल्यांक आदवेंतांत आयिल्लो त्या दाळा कल्वंता ओट्टू जियेता गी तो वय बाडटा कोणा ओट्टू कल्वंता ओट्टू म्हण आसा गी वय जाल्यार वय म्हणा ना जाल्यार ना म्हणा वय गी वेळ ना नाल्यार बायबल ओपन करूंक हांव सांगतो वाचूंक सांगतो लूक चॅप्टर 15 थंयसर आसा ताचो बाव व्हडलो बाव आसा न्ही तो घरा येयल्लो त्या दाळा थंयसर बाव म्हणटा हो तुजो पूत कल्वंता सांगता जियोवन आयिल्लो हो तुजो पूत पयशे विबाड आयिल्लो आतां व्हडलो बाव फाटल्यान गेला की ताच्या पळोवंक कोणा वटू न्हिदोवंक गेला कोणा वटू जियेला म्हणून कल्वंता वट आसलो गी ना समजलें गी तुमकां पवित्र पुस्तक कितलें ट्विस्ट करून सांगता आमकां म्हणून सारकी समजणी गरजेची दुसऱ्यान
सकाळी फादर जोसीन म्हळें ताका कान कोणाचें कान कोणाचें कान दुकराचें कान खावंक मेळ्ळें गी मेळोना मेळ्ळें गी मेळोना केदाळा बोगलें ताका केदाळा बोगलें हे दुकराचें कान पुणी मेळ्ळ्यार हांव खावन जी येतो आसलो पूण तेंय ताका मेळोना सांगिनाका तो दुकरांचें कान खावन आसलो म्हणून ना दुकराचें कान पुणी मेळ्ळ्यार तें म्हणिका तो आसा गी बायबल आहल्या वासा तें सेंटेन्स मेळ्ळें तुमकां कितें तें दरांगी मुखार या मायक धर या वेगी मुखार या हांव सांगता हांगा वेगी वेळ जालो खंय मेळ्ळें सांग म्हाका कितें आसा बस तांचे लागीं आसलेले सगळे होगडावन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुखोळ पडलो तवळ आपल्या हातान कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन सांपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकागारेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेता भाटान दुकरांक चरोवंक धाडलो दुकरांनी खावच्यो सांगो पुणीय खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें दुकरांच्यो सांगो पुनी खावन पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें केलें न्हय उगडास दवर आमी काणया भितर काणी उगडता व्हडल्या बाबान सांगलें तो ही लिव्ड वीथ प्रॉस्टिट्यूट्स नो धाकट्या पुतान सांगोवना ते व्हडलो पुताच्या फाटल्यान वचोवना कशें आमी नांव पाड करता पळया दुसऱ्यान तें कान मनी खावन हांव जी येता म्हूण ताणें चिंतलें जाल्यारय ताका तें खावंक मेळोना देखून जोरान सांगिनाकात तो दुकराचें खावन जियोवन आसलो देखून ताका कळ्ळें ना तेंय ताका मेळोना त्या दळा ताका उडास येता ताच्या बापायचें बरें मन म्हज्या कामाचे सयत हाच्या की बरें जेवण आसात हाच्या की बरें जिवितांचें जावन आसा तर हांव खंय तेन्ना ताका उडास येता म्हज्या बापाचें बरेंपण देखून हांवें म्हळें बाप सदांय राखून आसता बापय सदांय राखून आसता पूण आमी तें चिंतिना आमकां कळना देखून हांवें म्हळें पळया आमचो बापय आमकां टॉलरेट करना आमकां सोंसून व्हरिना तो आमचे खातीर वेलकम करूंक राखून रावला हांगासर पूत येता आसतना बापय धांवून येता सारकें जाकियूस वयर चडटा आसतना जेजू ताका नांवान वळखता जेजू इतल्या जाणां मदें कोणाचें नांव म्हाका कळीत ना कशें कळ्ळें तो जाकियूस म्हूण आमा हरी एकल्यांक जेजू नांवान वळखता आनी जाकियूसा सांगता सकला देवनी कित्याक आय एम रेडी टू वेलकम यू नॉट टॉलरेटींग देखून आमच्या घरा जर कोणी आमकां सोंसतात जाल्यार बाबा आनी भयणी वी आर फेलियर एट होम तो येना जाल्यार घरा म्हूण चिंतात जाल्यार तो बेबदो जावन आसा देखून नाका वाड्यांत एकल्याक एका कुटुंबाक तुमी सोंसतात जाल्यार तुमी इगर्जीक मिसाक वचून फायदो ना तो इगर्ज आसा जशें जेजू लागीं आमी मागता म्हजीं पातकां बक्षी ताच्या पातकां खातीर आमी थोडे पटी कारण जाता कित्याक एक कुटुंब तो येना कांय दिना खंयचेय नाका ना तोय पोवी सभेचो सांदो ताका आमी सोसूंक नजो ताकाय स्वागत करीचे हर एक कडेन हें गरजेचें बाबा आनी भयणी नो वन शूड बी टॉलरेटेड बट शूड बी वेलकम्ड आनी हांगा पळया वेचीक पूत आनी तो बापय बाप राखून आसा हांवें एग्जाम्पल सांगलें रोणीचें पूत राखून आसा बापयन म्हजे लागीं येजय आय वॉन्ट दॅट चायल्ड अशें म्हणटा आसतना म्हजो आनी तुजो बापय आमचो देव म्हाका आनी तुका राखून आसा हांवें थंयसर येचें आमकां केदाळ कळीत जायत हें की देव आमचो मोग करता म्हणून आमकां केदाळ कळीत जायत पिडे खातीर कितेंय दूख आसा त्या खातीर कांय भलायकी मेळा जाय हे आमची तेसांवां आसात सैरीक जाय हें सगळें गरजेचें ताच्या की वर्तें बाबा आनी भयणी ह्या रितीरेंत सोम्याच्या सर्गींच्या वाटेर तुमी एक मॅट लागीं गेल्यार तितलें पुरो एक मॅट तें मॅट लागीं कशें चलता हांवें म्हळें धाकटे फातर आसात न्ही पांयाच्या इड्यान ते पयस करच्यांत आज नियाळ करा म्हज्या घरा म्हज्या बाबाक संतोशान दवरूंक हांवें कितें करीत जाय आज म्हज्या बापायक संतोशान दवरचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय म्हजी आवय कश्टांनी न्हिदोंक येता गी रोडोन दुखागळोन न्हिदोंक येता गी हें आमच्या घरा घडोवंक नजो
आनी हाचे खातीर देवाची भरपूर कृपा आमकां जाय, एकामेकाक समजोवची कृपा आमकां जाय. देखून हांव चिंता हें समजलें तुमकां म्हणून. वैमू जायते पटी अशें घडटा, रागांत आमी संबंद तुटयता. रागांत संबंद तुटयता. एक घडीत सांगता, मागीर अखेर करता, मागीर आमी आराधन प्रारंभ करतले. हांव जायत गी टायर्ड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. समजता म्हाका न्हिदचो वेळ आतां थोड्यांनी. वैमू कांय ना इल्लें आडपडचो वेळ, कश्ट तुमकां जागेन दवरूंक आतां. तरी एक लास्ट घडीत सांगता, तुमी आयकलां जावंक पुरो. एकलो बापूय भुरगो 4 वर्सांचो भुरगो काराचो मस्त मोग करता परतून काराचें घडीत. आनी अशें आसतना इतलें बरें नितळ हांवें कार सांबाळटलो. ल्हान आसतना ह्या पुतान पळयल्लें आसा हें कार धुवचें, पुसचें, पॉलिश करचें. 4 वर्सां उपरांत केदाळे वेगी उठना. बापूय पयलें ऑफिसाक येता, त्या दीस कितें गी हांचें बॅड लक करना, पूत वेगी उठलो. वेगी उठोन बापूय म्हजो, डॅडी म्हजो कार पुसता सकाळीं. वय धांवलो, धांवून गेलो आनी कार पुसूंक लागलो. पूण डिफरन्स कितें आसलें म्हळ्यार बापूय कुडक्यान पुसतालो जाल्यार हो फातर घेवन पुसतालो. कितें जाता, कितें जाता, स्क्रॅच पडटात, पेंट इल्लो चलता. वैमू बापूय इतल्या काराचो मोग करचो मनीस काराचो शीन येता, पुताक पळयता, पूत स्क्रॅच घालून आसा. वेता हाताक मेळटा तें घेता आनी ताच्या बोटांक मारता. 4 वर्सांचो धाकटुलो पूत मारता. आनी हें मारता आसतना इतलें ताका दुखता. आवय सशीन धांवता. आवय दावी हॉस्पिटलाक येता आनी थंयसर हॉस्पिटलाक गेल्ले ते दळा ह्या भुरग्याची 4 बोटां कट्ट करचें पडटा. कित्याक ह्या बापयच्या रागान, बापयचो राग इतलो आयिल्लो की ताका हाताक मेळ्ळो सुत्तो ह्या हॅमर. ह्या हॅमरान मारलें हाची नाजूक 4 बोटां ती पिठो जावन गेल्ली, 4य कट्ट करची पडली. आतां बेजारायेन आवय बापाय कॉल करता. बापाय हॉस्पिटलाक येता. हॉस्पिटलाक आयिल्ले ते दळा पुताक मोत आयिल्ले ते दळा विचारता बापाय कडेन, डॅडा वेन वील आय गेट माय फिंगर्स बॅक, वेन वील आय गेट माय फिंगर्स बॅक. सडन शॉक जाता बापायक. त्या दळा कळटा ताका त्या घडयेच्या रागान हांवें घेतिल्लो तो सुतो आनी हाच्या वरी म्हज्या भुरग्याची बोटां हांवें कातरली. आज पूत विचारना आसा म्हाका केदाळा बोटां पाटी मेळटली डॅडी, केदाळा. सुरसुरे बोगतात. वाटेर येता आसतना मस्त दुखता ताका. घरा वेता, सुसायड करता. एका वाटेन आवयक घोव ना, ह्या बापय ना, ह्या भुरग्याक बापय ना आनी बोटां येनात भुरग्याची. केवल रागान. बाबा आनी भयणी हें तुमी आयकलां हांवें सांगिल्लें. नक्षी वाडटाना कितें कट करता हांव? नक्षी वाडटा आसतना कितें करता आमी? नक्षी कट करता हांव. बोट कट करता हांव गी, बोट कट करता हांव गी. इल्ले मासाक लागल्यार आमकां दुखता हय गी. नक्षी वाडटाना नक्षी कट करता हांव जाल्यार हंकार वाडटाना संबंद कित्याक तुटयता हांव? हंकार वाडटाना हंकार तुटय जाय आसलो पूण संबंद कित्याक तुटयता हांव? दोळे आमचे धांपिया. देवा करगां दिव्या हो दीस ताणें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, ही घडी नियाळ करूंक आमकां अवकाश दिल्ल्या खातीर प्रत्येक रितीन चिंतया. आमच्या हंकारा वरवीं, आमच्या रागा वरवीं आज आमी कितले संबंद तुटयल्यात. कितले आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी होगडायलां. आमच्या मोगाच्या देवातावन, आमच्या बापायतावन, सुमया जेजूतावन आमी कितलीं जाणां पयस आनी पयस गेल्या. तो राखून आसा. तो म्हणटा तूंय जाय म्हाका, तुजे खातीर हांव कुर्सार मेल्लो, तुजे खातीर हांवें कस सोंसले त्या कुर्सार. देखून हांव आशेतां की तूं समजून घेवचें की हांव तुजो मोग करनासा, तूं म्हाका जाय. तूंय म्हजीच मोगाची परजा, तूंय विसलोलोस म्हजे खातीरच. सर्गार कूड तुजे खातीर हांवें तयार केल्लो मनीस तूंय जावन आसाय. देखून आमकां आमी भेटोवन दिवया आनी सोम्याक ह्या वेळार अर्घां दिवया आनी म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार.